Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्यांक येवकार आमी गव्हर्नर पॅलसाच्या भायर उबे आहा. थोड्याच वेळात 11 सुमारांकसो 12 सुमारांकसो शपथविधी सुवाळो जातलो भितर दरबार हॉलान. आमच्या कडेन अशे व्यक्ती आहा जे मंत्री म्हणून शपथ घेता आनी एकदम सरप्रायज अशे तेंचो आयचो इव्हेंट हो. ते कांय दीस पयलीं तेंच्यानी डेप्युटी स्पीकर म्हणून ते निवडून येयले विधानसभेचे. तेंच्यानी चार्ज घेतलो आनी आयज ते रिजायन जावन मंत्री पदाची शपथ घेता. हो व्हडलो सर्कल कसो कितें ना खबर ना. हे जे पळय भारतीय जनता पार्टीचें कार्य जें आसा आमी तें कार्य करीत रावतात. पदाची अपेक्षा करनात आनी पदां ही आपोआप जातात. म्हणूनच पार्टी विथ डिफरन्स हें भारतीय जनता पार्टी भितर आसा. म्हाका जेन्ना उपसभापती दिलें तेन्ना हांवें आरामसे घेतलें. ताजेर प्रश्न केलो ना किंवा लॉबिंग केलें ना किंवा दिल्ली धांव घेतलें ना, खंयच कांय केलें ना. सो भारतीय जनता पार्टी प्रामाणीकपणे जे कार्य करपी आसात त्या निश्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्त्याक केन्नाय नाल्यार केन्नाय ताका न्याय मेळटा. हो जो म्हजो हो प्रवास आसा तो ह्या सगळ्या म्हज्या सहकाऱ्यांच्या बरोबरीन आसा. तातूंतलो हांव एकटो आनी हांव एक प्रतिनिधी स्वरुपान. म्हणजे म्हाका दिसना की हांव मंत्री जालो म्हणून कोण व्हडलो जालो. हे सामान्य कार्यकर्त्यांचो हो सन्मान आसा. तो पार्टीन योग्य वेळार योग्य रितीन केल्लो आसा. ओके. सांग्यार खूब फावटी भाजपा निवडून येयल्ले आसा, पण आमच्या यादीक तरी ना थंयचो आमदार केन्ना मिनिस्टर जालो. कितले वर्साचो एक गॅप आहा, केन्ना मिनिस्ट्री लास्ट मेळ्ळी हे दिसता आमकां. म्हाका मिनिस्ट्री केन्ना लास्ट मेळ्ळी खबर ना. पांडू वासू नायक म्हणून एक आमदार आशिल्लो. एक 3 ते 4 म्हयन्याच कितें अवधी भितर एक शॉर्ट टर्म मेळ्ळी. गोवा मुक्ती नंतर आनी केन्ना पयलीं मेळ्ळें ना. फर्स्ट टायम एक 3-4 म्हयन्या खातीर मेळ्ळें आनी आतां मेळ्ळें आसा. म्हणजे संपूर्ण कार्यकाळा भितर एक 4 म्हयन्याचो अवधी सोडलो जर जायत सांग्या भितर मिनिस्ट्री म्हणटी नाशिल्ली. पण तरी आसतना 2012 ते 2017च्या दरम्यान हांवें 1000 कोटीचो जो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा तो मिनिस्ट्री नासतना आसता. गोंयान भितर खंयच्याय मिनिस्ट्रान केलो ना तितको डेव्हलपमेंटूय हांवें केल्लो. सो म्हजी ती कार्यक्षमता पळोवन एखादे वेळ आयज आमच्या पार्टीक दिसलें की जो मतदारसंघ सतत 5 वेळा भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून येता आनी केन्नाच तांकां मंत्रीपद मेळना, तरी आसतना मोठे विश्वास हे मतदार दाखयतात, हे कार्यकर्ते दाखयतात. म्हणूनच एखादे वेळ प्रतिनिधित्व करपाच्या स्वरुपान म्हाका हांगा मंत्रीपद दिलें आसतलें. ओके. 2012 सावन तुमी काम करता सांगे. 2012 तुमी पयले निवडून येयल्ले. लोकांची अपेक्षा आतां कितें मिनिस्टर जाल्यांची अपेक्षा वाडल्या आसतल्यो. कितें मेन हें आसतलें 2012तल्यान म्हजें काम न्ही. हांव 1996तल्यान भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आनी आतां अपेक्षा खूब एस्पिरेशन्स लोकांची खूब आसात. एक म्हणजे आमचो हो वाठार डेव्हलप जावपाक जाय, योग्य रितीन न्याय मेळपाक जाय. म्हणजे गोंयची सादारण 18% जी भूभाग आसा, जमीन आसा ती सांगे मतदारसंघान भितर आसा. सादारण 120 किलोमिटर्सांचो एक फेरो जाता आमचो सांगे मतदारसंघाक. भोंवतल जर जाय जाल्यार 2 दीस लागतात. अशा मतदारसंघान भितर वीज पावोवपाक जाय, पाणी पावोवपाक जाय, बाकीचे सगळ्यो येवजणी पावोवपाक, रस्ते पावोवपाक जाय. ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आसतली, वीज, पाणी, रस्ते हें पावोवपाक जाय जाल्यार लांबी रुंदी ती पावोवचीच पडटा. मदीं 10 किलोमिटरांक घर ना म्हणून सोडून वताक पडना, ती कंटिन्युटी वचची पडटा. येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करतलो जर जाय जाल्यार त्या आमदारा कडेन तितकी ताकदूय आसची पडटा. तो पोटेन्शियल आसपाक जाय आनीक ताका जर सरकाराची साथ मेळ्ळी आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळें जर जाय जाल्यार मोठ्या प्रमाणान अधिकाऱ्यांच्या कडेन संपर्क सादपाक बऱ्या पडटा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की सांग्या भितर मिनिस्ट्री मेळ्ळा ताचो पुरेपूर उपयोग हांव करून घेतलो. ओके. 9 CM धरून 9 जाणांनी शपथ घेतली. 3 जाण मिनिस्टर नवे जातात. खातीं ऑलरेडी वाटलेली आनी खंयची उरल्या तीवूय बी तुमकां खबर आहा. सो तुमकां खंयची खाती बरी पडटली अशी दिसता हें करपाक तुमच्या सांग्याचो डेव्हलपमेंट म्हणजे चड प्रमाण डेव्हलपमेंट करपाक. म्हाका आतां पर्यंत हांव 2012 ते 17 भितर सगळ्याच मिनिस्टरांनी म्हाका बरें सहकार्य केल्लें. म्हाका फक्त आतां हांगा मिनिस्टर म्हाका खात्याची आमी केन्नाच कांय मागलेंच ना. आमी हें मागता आसतनाय बी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी मातशें कितें मागणी केल्ली, पण स्वता जावन आनी खंयच्याच मिटिंगेन जावं जाहीर सभेन हांव मंत्री जातलो म्हणून म्हाका मत घाल अशें केन्नाच सांगलें ना. म्हणजे ह्या अर्थान आमकां कित्याक खंयचीय मिनिस्ट्री मेळ्ळें जर जायत जाल्यार त्या मिनिस्ट्रीक योग्य न्याय दिवपाचें काम करपाची क्षमता पोटेन्शियल म्हजे भितर आसा आनी निश्चितपणान तें जातलें.
कारण आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना प्रत्येक मिनिस्टर आसा तो जबाबदार आसता, प्रत्येक मिनिस्टर एकामेकाचे. आमी फक्त आमची मतदारसंघाची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून डेव्हलप करनात तर एक राज्य म्हणून डेव्हलप करतात. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयलें जर जायत मिनिस्ट्री कोणा कडेनय आसूं न्ही, आमचें जे कोऑर्डिनेशन आसतलें, आमचो जो सपोर्ट आसतलो किंवा बाकी जो संपर्क मंत्रिमंडळा भितर आसतलो तो बरो आसतलो. आनी ह्याचेर सगळें करता आसतना आमचें एक संघटन म्हणून ताजेर एक नजर आसता आनी तातूंतल्यान कांय आवश्यक सूचना वेळोवेळ वतात आनी त्यामुळे आमकां खंयची मिनिस्ट्री मेळटली ताजेर चड चिंतचे परस मिनिस्ट्री मेळ्ळी आसा ताजो उपयोग आमी बरे तरेन वापर करून घेतले. तुमचो फाटलो टर्म आमी पळयल्लो, तुमी विशय काडटाले गव्हर्मेंटाक वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर न्यूज चॅनलांचेर तुमी डिफेंड करताले. आतां तुमी वेगळ्या रोलान आसतले, हो रोल कसो आसतलो तुमचो? ना, फाटले जर तुमी पळयलें 2012 ते आतां पर्यंत सरकाराचेर केन्नाच हांवें केलें ना. आय हॅव ऑलवेज वीथ दी गव्हर्मेंट. म्हणून हांव सरकार आसतना हांव आमदार आसूं नासूं पण सरकार ह्या 10 वर्सांक आसा तेन्ना सदांच हांवें सरकाराची भुमिका कशी आसा ही बरोबर सांगल्या आसा. आनी सरकार बरें कार्य करीत आसा तें सांगपाक आमकां वेगळें की त्या तकलादूक कांय करचें पडना. जें सरकार करतात तेंच आमी दाखयतात. जे लोक आमकां दिशाभूल करतात लोकांची, ती दिशाभूल करनासतना आमी वेवस्थीत मुद्दे मांडत आयले. एक स्पोक्सपर्सन म्हणून हांवें म्हजी जबाबदारी बरे तत्परतेन केल्ली आसा. ओके, थँक्यू सुभाष, आनी ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर, थँक्यू.